नमस्कार. गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. दूधसागर धबधब्यार 40 टुरिस्टांक रेस्क्यू केले. अचकीत पावस आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागरार क्रॉसिंगा खातीर आशिल्लो लोखणाचो पूल परतलो. थंय आशिल्ल्या लायफगार्डांनी धाव घेवन तांकां साल्वार केले. फुडले कांय दीस दूधसागर धबधब्यार वचचे न्ही म्हूण दृश्टी मरिनान अलर्ट काडला. सोमारच्यान दूधसागर धबधबो लोकांक उक्तो केल्लो. दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांक भरपाय मर्यादा वाडोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. ह्या योजनेत आनीकूय खाजगी इस्पितळांक आस्पावीत करपाचो विचार चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. हाका लागून खंय सरकारी हॉस्पिटला वयलो ताण कमी जातलो. एका खाजगी हॉस्पिटलाचे उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो. सर DDSS हेचेर तुमकां उलयतना आयकलें म्हणजे एक्झॅक्टली कितें तुमकां आयकलें उलयतना न्यू वृंदावन हॉस्पिटल डॉक्टर दिगंबर नाईक आणि बाब राजेश डेंपो हांच्यांनी सुरवात केला. त्याच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हांव आणि हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे दोगूय जाण आयज हांगासर मुद्दामून आयिल्ले. आज तेंचे न्यू हॉस्पिटल ओपनिंगा खातीर हांव दोतोराक आनी बाब राजेश डेंपो हांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. पण तांच्यांनी अशाच पद्दतीचे आमी म्हणटा की हेल्थ सॅक्टरान नवीन इन्वेस्टमेंट गोंयांत जावपाची गरज आसा ती तांच्यांनी केला म्हणून तांचें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर जे नवीन हॉस्पिटल गोंयांत जाता गोंयांतल्या सामान्य मनशाक जर सेवा मेळटली आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या DDSSY बरोबर टायअप करपाक जाय. इवन दो तांच्यांनी डायलिसीस युनिट सुरवात केला. तो डायलिसीस युनिट ऑलरेडी आमचे कडेन टायअप आसा. म्हणजे आमी पळयता की डायलिसीस युनिट आसा ते कमी पडपाक लागल्या. म्हणजे तांकां लोकांक जर डायलिसीस वेगवेगळे कडेन मेळटलें आसत तांचोय डायलिसीस युनिट आमचे कडेन टायअप आसल्या कारणान प्रायवेट पेशंट म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आमचे पेशंट येवपाक शकता. आनी DDSSY बरोबर तांच्यांनी एम्पॅनल केल्या उपरांत जे आमचे पेशंट सगळेच जण जे रश एकदा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जातात तेय बी हांगासल्यान ट्रीट जावपाक शकता. सो दॅट दे कॅन DDSSYच्या अंडर कवर जातले. लोकांकूय बी बऱ्यो सर्विसीस हॉस्पिटलांतल्यान मेळटल्यो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण सर ते लिमीट आसता न्हू. आमी तेजेर विचार करता नवीन करपाचें आसूं. बीजेपीचो प्रभारी CT रवी गोंयांत. CT रवी दिगंबर आलेश तसोच हेर GATाक मेळ्ळो. पक्षाच्यो समिती संघटने कडेन बसका जाल्यो. सकाळ सावन पक्षाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत बाकीच्या फुडाऱ्यां बरोबर बसका. पार्टीत आयिल्ल्या नव्या आमदारांचे कशें कितें काय विचारल्यार नवे पोन्ने खंय कांय ना. आयले ते पक्षाचे. कळटा ते प्रमाण ज्येश्ठ फुडाऱ्यांचे बसकेत नव्या दोगांक सुवात करूंक दक्षिणेंतल्या दोगां मंत्र्यांक पक्षादेशाचे शिनाल दिला. पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहता है. मेरा काम है पार्टी और मजबूत होना. इसके लिए मीटिंग है. अलग अलग तरीके स्तर का मीटिंग रखा था. पूरा मीटिंग कंप्लीट हो चुका है. केवल चुनाव के लिए काम करने वाला हम नहीं है. पार्टी मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है. सर रिशफल मिनिस्ट्री रिशफल कुछ है वैसा कुछ आपका सपना है क्या? नहीं. सुबह MLA के साथ मंत्रियों के साथ सबके साथ मीटिंग हुई. ऐसा नहीं था. सभी संतुष्ट थे. सरकार के बारे में संतुष्ट थे. पार्टी के बारे में संतुष्ट थे. आपके बारे में भी संतुष्ट थे. दिसभर आमदार मंत्री आणि कोर ग्रुपाची CT रवी बरोबर वेगवेगळ्यो बसका जाल्यो. सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण काँग्रेसींतल्यान पक्षात आयिल्ल्या आमदारांक सरकाराक सुवात करून दिवची पडटली म्हूण बसकेत उलोवप जालें. पक्षाकडच्यान जो आदेश येतलो तो पाळचो पडटलो म्हूण दक्षिणेंतल्या 2 मंत्र्यांक शिनाल दिला म्हूण सुत्रां सांगतात. वेळीचो सावयो आनी मंत्री गोविंदा बरोबर CT रवीन वेगळी बसका घेवन तांचो इश्यू तडीक लायलो म्हणूनय सुत्रां सांगता. ताका जें कितें सांगूंक जाय तें तांचे कडेन उलोवप जालें आनी तांकां सांगिल्लें आसा.
दोनूय बरोबर डिस्कस जालें मंत्री उलयले आनी ताचे कडेन बसून आमी चर्चा केली. ताका सांगलें की एकंदर कशा पद्दतीन तांणी इमिजिएट स्टेटमेंट केलो त्या संदर्भात उलोवप जालें. जें ताणें उलयलो त्या संदर्भात ताका सांगिल्लें आसा. त्यामुळे तितले पर्यंत ठीक आहे. बाकी आनी डिटेल उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा विमानतळ सुरू जातकीच मोपा आणि दाबोळेक सुरवातीक बरीच आव्हानां आसतली. एअरलायन्स लोकांचो रिस्पॉन्स आणि मार्केटांतले सर्तीक लागून काय ते दोनूय एअरपोर्टांचेर ताण आसतलो. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचो रिपोर्ट. ते भायर सुरवातेक एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी वाडोवन दिल्ल्यान पॅसेंजरांक तिकीट 450 ते 1100 मायज. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो दीस लागीं पावता तसो दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराचे प्रश्नचिन्ह उबे जावंक लागला. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणटा ते प्रमाण दोनूय विमानतळ लागीं आशिल्ल्यान एकाच ट्रॅफिकाक एकामेका कडेन सर्त स्थलांतरीत येरादारी आनी विमान कंपन्यांच्या प्रतिसादा विशीं कांयच कल्पना नाशिल्ल्यान सुरवातीच्या पावण्यार आव्हानां आनी अनिश्चितताय आसतली. हे आदी हैदराबाद आनी बंगळुरूचे एअरपोर्ट नवो विमानतळ चलचो म्हूण बंद केल्ले. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी विमानतळाक लागपी वेगवेगळे कर आनी शुल्क थारायता. ते प्रमाण मोपा विमानतळाचेर तिकेटीचेर युजर्स डेव्हलपमेंट फी चड दवरल्या. एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ऑगस्टांत ऑर्ड आयिल्ली. ऑर्डी प्रमाण एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी देशीक 450 रुपया, आंतरराष्ट्रीय तिकेटीचेर 1100 रुपया. एअरपोर्ट ऑपरेटरान देशी विमानांक 980 रुपया, आंतरराष्ट्रीयांक 1500 रुपया मागिल्ले. 2 दिसां फाटीं मंत्री माविनान दाबोळे विमानतळा विशीं उक्तायल्लो हुस्को. उपरांत दोनूय विमानतळ चालू उरतले म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्याचो सांबाळून घेवपाचो स्टेटमेंट. तातूंत एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ही स्टडी. गोंयच्या दोनूय विमानतळांक एक करून शिनाल मेळप सुरू जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नवे जेटी धोरणा आड NGO एक्टिविस्ट राजकीय पक्षांची पणजे पर्यटन भवना कडेन निदर्शनां. जेटी पॉलिसी खंय पर्यावरणाक मारक, लोकांक विस्वासांत घेनासतना सरकार धोरण लोकांचे माथ्यार मारता. शेतां भाटां, दोंगर, खाजना काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण बॅनर, तख्ते घेवन घोशणा. पर्यटन मंत्री म्हणटा निदर्शनां करपी दिशाभूल करतात. पॉलिसी 2022 न्हयाचेर आक्रमण, दर्याचेर आक्रमण, काजनाचेर आक्रमण, नो एनकाउंटर रिझाइन, गोंयची शेतां दोंगर राखतले. जेटी पॉलिसी तुम्ही वाचले जाल्यार हातूंत कसलेय सायंटिफीक स्टडीज, कसलेय रिपोर्ट्स आनी कसलेय आंकडे, कसलोय डेटा कांयच ना. सो ही पॉलिसी वाचली जाल्यार पळोवपा येता की ही सामकी वेग आसा, हातूंत कांयच क्लॅरिटी ना. तुम्ही ही जेटी पॉलिसी हाडल्या नंतर ताजे प्रत्येक गांवांत जी जेटी येतली, ज्या जाग्यार तुम्ही प्रपोज केल्या थंय तुम्ही इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट ताजो स्टडी केला काय ना, तो एक मोठो प्रश्न आसा. गोंयकार आज उठला जी ई ड्राफ्ट जेटी पॉलिसी 2022 which is disastrous to Goa's environment and ecology. पर्यटन मंत्री म्हणटा विरोधा खातीर खंय विरोध चल्ला. जेटी पॉलिसी इज मेंट फॉर टुरिझम, लेट मी रिपीट, अँड नथिंग एल्स. आणि कोण हातून दिशाभूल करता तांकां हो प्रश्न विचारत आनी पॉलिसी वाचल्या आनी खंयच्या हातून कोळसो बरयला आनी खंयच्या हातून फिशींग बरयल्या ह्याच मनशांक विचाराचे थंय उबे रावले आनी बोळां मारतात ते. तांणी बरोवचें. वी आर रेडी टू लिसन टू देम, वी आर रेडी टू टॉक टू देम. पूण बोवाळ मारपा खातीर रस्ते केलो, हे केलो, डेमोक्रेसी करूं न्ही तांकां. बट वी आर क्लियर, वी आर ट्रान्सपरंट अँड वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल ऑफ गोवा अँड वी विल स्टँड बाय इट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार आनी साहिल मांद्रेकार. कोलवाळे जेलींत परत कांड. जेलींत आशिल्ले अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेची जेल स्टाफ असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक मारबडय. थंय आशिल्ल्या स्टाफान तिका साल्वार करून सोमतीच म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत घाल्ली. अजाप म्हळ्यार 3 वर्सां आदीं जयश्रीकूच आनीक एका अंडर ट्रायल नायजेरियन बायलेन अशीच मारबडय केल्ली. कोलवाळे जेलींतली कांडात सोपना. हे खेपे एके अंडर ट्रायल असिस्टंट मॅट्रनाक बडयली. नायजेरियन अंडर ट्रायल बायलेन असिस्टंट मॅट्रन जयश्री वेंगुर्लेकाराक बडयली. जेलीचे नेमा प्रमाण तिगा नायजेरियन बायलांक सकाळी 8 ते 10 मेरेन जेलीचे ग्राउंडार मेकळी सोडिल्ली. सकाळी 10 सुमार 53 वर्सांची जयश्री वेंगुर्लेकार ड्युटेक जॉयन जाली. 11 सुमार तिणें त्या तिगांकूय भितर वचूंक सांगलें. तिगांयनी भितर वचूंक न्हयकार दिलो.
जयश्रीन भितर वचात म्हूण आवाज चडयलो म्हूण एके नायजेरियन बायलेन तिका मूठ मारली. दुसऱ्या बायलेन तिका बडयेन धुकल्ली. हे झटापटीत जयश्रीक नाका शेवट जाले. तितल्या म्हणसर बाकीचो लेडीज स्टाफ थंय पावलो. तांणी जयश्रीक नायजेरियनांच्या ताब्यांतल्यान सोडयली आनी सोमतीत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेली. हॉस्पिटलांत तिचो एक्सरे काडला तशेंच सोनोग्राफी केल्या. तिका खंय आदीं स्पॉन्डिलिसिसाचो त्रास आनी मानेचें दुखणें. तिचेर ट्रिटमेंट चल्ला. अजापाची गजाल म्हणल्यार जयश्रीचेर 3 वर्सां आदीं कोलवाळे जेलींत आनीक एका नायजेरियन बायलेन असोच हल्लो केल्लो. त्या वेळार कंप्लेंट फायल करूंक नाशिल्ली. हे फावट कागाळ नोंद जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी श्यामसुंदर फट्टे. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कारवारा कयगा अणु उर्जा प्रकल्प विस्तारक NGTचो धपको. 5वो आनी 6वो युनिट उबारूंक उर्जा उत्पादनाची ताक 700 मेगावाटा मेरेन व्हरूंक कर्नाटकाक मेळिल्लो पर्यावरण दाखलो NGTन रद्द केलो. प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास करून राना पर्यावरण मंत्रालयाक रिपोर्ट दिवचो म्हूण भारतीय अणु उर्जा महामंडळाक निर्देश. कारवार तालुक्यातल्या कैगा हांगासर जो अणुऊर्जा प्रकल्प आसा त्या अणुऊर्जा प्रकल्पात अतिरिक्त 700 मेगावॅट अणुऊर्जा तयार करपा खातीर जो 5वो आनी 6वो युनिटचें जे काम चालू आसा त्या कामा खातीर जो पर्यावरण दाखलो दिल्लो आसा तो दाखलो आज राष्ट्रीय हरीत लवादान रद्द केल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून जो पर्यावरणाचेर परिणाम जाता तेजो अभ्यास करून तेजो अहवाल आसा तो केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक दिवचो असो आदेश न्युक्लियर पावर कॉर्पोरेशनाक दिल्लो आसा. केंद्र सरकारचो हो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प हो पर्यावरणाच्या दृश्टीन अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आशिल्ल्या पश्चिम घाटात येता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर तशेंच इथल्या जो नागरिकांच्या आरोग्याचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाता. तेका लागून ह्या प्रकल्पाक मुळा पासूनच इथल्या नागरिकांचो विरोध आसा आनी सध्या ह्या प्रकल्पा खातीर जो पर्यावरणीय दाखलो दिल्लो तो रद्द केल्ल्यान नागरिकांतल्यान समाधान व्यक्त जाता. 2007 ते 18 मजगती जाल्ले मीन उत्खननाचो सगळो पयसो कंपन्या कडच्यान वाशील करात म्हूण घाल्ली याचिका गोवा फाउंडेशनान फाटीं घेतली. वसुली प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण चल्ल्या म्हूण सरकाराची हायकोर्टाक जाप. सुप्रीम कोर्टान केन्नाच सगळो पयसो वाशील करूंक सांगूंक ना. ही याचिका दवरप योग्य न्ही म्हूण AG उलयलो. See, this is a petition filed by Goa Foundation saying that all mining which has taken place from 2007 till 2020 or up to 2018 is illegal, and therefore all the money which is there with the mine owners should be recovered in respect of all the mineral ore that was extracted during this period. Whereas the stand of the government is that insofar as these leases are concerned, whatever recovery is required to be done has been directed to be done by the Supreme Court, and on the basis of that direction the government has acted and already passed orders for recoveries. But as the Goa Foundation is claiming that the entire money should be recovered, such a direction was never issued by the Honorable Supreme Court, and therefore such a petition is not maintainable. And we have passed an order also to that effect. Now when the petition came up today before the High Court said that insofar as the decision of the government is concerned, you have not challenged this decision of the government despite you being aware of this order. So therefore the High Court said that your petition is not maintainable. And when it was put to the lawyer for the Goa Foundation, they were given some opportunity as to whether to pursue this matter or not. And finally they have decided to withdraw this petition with the liberty to file appropriate proceedings. टायट गिरायकांक घरा सोडपाचे जाल्यार खंय बारवाल्यांचे दिवाळे जातले. फोंड्याचो आमदार मंत्री रवीची टोलेबाजी. बारांनी कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यानूय गिरायकां येतात. तांकां घरा सोडप म्हणल्यार 100 रुपयाचे गिरायकाक टॅक्सीक 1000 खर्च म्हूण रवीन जमिनी परिस्थिती सांगली. गोंयचे लोक आमचे सोरो पिता पूण पडना हालना
काय म्हणे तर प्रॉब्लेम ना कोण सर्व पिता त्यांना टॅक्सी आपण धाडपाचे टॅक्सी घेऊन परवडते म्हणजे बारवाल्यांना जिवाळ आहे आता हे तुमचे मिनिस्टर सांगता अरे मग सांग कोणी येलो आणि बारा बसलो तो कोण मग आता खूप टूर्स येतात कर्नाटक येतात आणि ह्यांचे आता महाराष्ट्राचा सगळीकडे सगळे यांच्या टेबला बसले टायर्ड झाले मग हे ते टायर्ड झाले हे पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आणि टॅक्सी 1000 रुपयाची गोंयच्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक एकूच ॲप केल्यार टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटू येता. मंत्री माविनान सगळ्या टॅक्सीकारांक विश्वासात घेवन निर्णय घेवचो पडटलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. मुख्यमंत्र्याक घेवन माविनाची टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका आसा. हे बसके टॅक्सीवाल्यांक मान्य जावपा सारकोच खंय निर्णय जातलो. तेजेर डिसिजन चीफ मिनिस्टर करतलो आनी नवीन बुद्धीनूय सजमान घेवपाक जाय की लोकलांक कॉन्फिडन्सानूच घेवन करप जातलें तें. आमचे लोकल टॅक्सी ओनर जे आहा तांकां तेंच्या वांगडा जी मिटींग जावपाची आहा CMची तितून मिनिस्टरूय आसतलो तितून डिसिजन येतले सारके येतले जे गोंयच्या मेजॉरिटी टॅक्सी ओनरांक जाय तशें डिसिजन येतले. आनी सगळे लोक आयज जे म्हणटा की आमकांय टॅक्सीन भोंवपाक जाय कित्याक केन्ना केन्ना बसी आसना मेळना मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट गोवा टॅक्सी खूब आहा. सो अशें जर तर तेंचे भितरूच जर तर सगळ्यांचो एक मत जावन एक बरें तांकां ॲप करून दित जाल्यारूय फुडें वचोंक शकता. कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबोन पर्रा शेतकारां खातीर शेत कापणी माकनाचें उक्तावण केलें. तरणाट्यांनी शेती वेवसाया कडेन येवपाची गरज ताणें उलोवन दाखयली. भुरगे आहा ते शेतांनी देवना ते शेतान देवपाक खंय तरी लॉसता आनी तांकां तेंचे भितर जी लॉस आहा ती काडून घेवपाची गरज आनी तांकां सांगूंक जाय की तुमी शेतान देवा आनी तुमी पोरसूं लाया म्हणून. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. नैऋत्य मान्सूनाक परतीचे वेत. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी दडको. फाटल्या 2 दिसां सावन जगलां गडगड मारून गोंयांत चडशे सुवातींनी पावस पडटा. गोंयचे वेधशाळेन फुडली 2 दीस येलो अलर्ट दिला. अंदू सिजना परस मातसो उणो पावस पडला. मजगती परतीचे वेत लागिल्ल्यान मान्सूनान सत्तरी बार्देस पेडण्याक जोडले. रस्त्यार आंगणांनी घरादारांनी उदक. नैऋत्य मानसूनाक परतीचे वेध. साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉवल है दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस एज ऑन टुडे यानी कि 14 अक्टूबर को जो मानसून का विड्रॉवल लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड. वायपय सत्तरीत मोठो पावस. 2.5 वरां सेगीत पावस पडून रस्ते उदकापना. लोकांच्या आंगणात घरादारांनी उदक. गाडयांचे लोकांचे गाडये तांकां बी आत्मान लागले की इतले उदक आहा म्हणून तेचे लेवलाक उदकाचे लेवल इतके आहा तेंच्यांनी आपले हितून घातले गाडयो तेंचे बी गाडयो थोड्यांचे डॅमेज जाला. अचानकपणे वाळपय बुट्टी आयल्या आणि नॉर्मली कशें जाता की वाळपय जी अवलेडी कडेन जो ब्रिज आसा ते ब्रिजा कडेन बुट्टी येता. पण ह्या वर्सा जर पळोवपाक गेले जाल्यार हाती कडेन मागीर हॉस्पिटला कडेन मारुतीच्या देवळा कडेन आणि खुबशे जे वाळपय बिझनेसमॅन आसा तेंच्या दुकानांनी घरांनी उदक भरलेलें आसा. आणि हो अचानक एक ढगफुटी टायप प्रकार हो सत्तरीन घडलेलो आसा. आणि खुबशा प्रमाणात गाडयो ब्लॉक जाल्ले आसा, रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसात आणि खुबशे बिझनेसमॅन आसा तेंची लॉस जाल्ली आसा. पेडण्या मोपा वाठारांतूय पावस. मोपा या परिसरात जे आमेरी पेडणे या भागात भरपूर पाऊस पडला आणि काही जाग्यार रस्त्यावरून पाणी वयताना आमकां सध्या दिसपाक येता. एकंदर पेडणे वाठारांत काही जाग्यार पाऊस भरपूर पडला आणि काही जाग्यार अजिबात थेंबभर पाऊसय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.